आता आलिशा विश करू वयता ओके. सो चोय गायज हांवें मुगे वाज काडला हितिंगाचो. ओ मस्सी किती मुट्टाई. हॅपी व्हॅलेंटाईन डे. गुड आफ्टरनून गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजा सगळी बरी आहे. मग तेच भाशेवाचं एडविन, अनुष्का, आली, टायगर सगळी बरी आहे. ह्याचे आनो येलो हा ओके. सो गायज आज ती हुई भायर सोताय, हांव नाका हुंय वयताय. मग डेटी वयताय. हुंय वयताय डेटीक वायचो हा Central. सो गायज ती डेटी वयताय सेंट्रो व्हॅलेंटाईन डे न्हू. सो ओवरनायट खंय बूक केलें मुस्ताचेनी हॉटेल. सो या आमकां एड्रेस मेळ्ळें, आमी धांवतली. सांगो जायना स्पेस आसा शकता. इज इट डबल रूम अरे बेल्कनी बाहरले आमच्यान घुसो जात न्ही बेल्कनी. ओके गायज, सो ती वचपाय सेंटरला. ओके सद्या ती गेलो हाय गाडी पार्क करपाक. ओके तेंगे गाडी हिंग पार्क करतली आनी मागीर ती वयतली. ओके सो आनी म्हाका शकता मेळटा गायज तुमकां. एडविन कितें सांगो जाय तुगे फ्रेंड सांगो. Guys, subscribe. गायज फायनली तेंगेली टॅक्सी येयली. ओके आनी वयताय ती थंय. एडविन सारको रेडी आहा. एन्जॉय गाइस, एन्जॉय एन्जॉय या. ओके सो गायज ती तेणी आपली गाडी हिंग पार्क केली आनी ती वयताय तेंगेली टॅक्सी येयली. ओके बाय बाय एन्जॉय. फोन मार मागीर स्वता येता तुमकां हांव. ऍक्च्युली गायज हांवें न्हू आलिशा अजून विश केलो ना आनी म्हाका स्थितीत ना व्हॅलेंटाईन डे मो आयज. आनू आनी एडविन येयल्ली न्हू. सो तेन्ना म्हाका कळ्ळें व्हॅलेंटाईन डे आनी तेणी थिंग सेंटरला वयताय मो ओवरनायट कितें रावपाक कितें हॉटेल कितें बूक केलें मो. ओके सो गायज हांवें आतां आलिशा विश करूं वयता. ओके सो चोय गायज हांवें मुगे वाज काडला हितिंगाचो. सद्या वच काडटा आनी दिता. ओके चोय आलिशा कितें म्हणटा तकलेर मारलो म्हज्या कारण. ओके सो आलिशा बेजार करूया दोड वाज घेवन. ओके चोय आलिशा कितें म्हणटा सद्या ना गायज ते येतले. ओके ते येयले म्हणटरी हांव मागीर हो वाज घेवन बेजार करता ताका. आलिशान विश केल्या गो म्हाका व्हॅलेंटाईन डेयाक. हा हॅपी व्हॅलेंटाईन डे. हाय गाइस, कशे आहात तुम्ही सगळी? हेगे तकलेर मान फोडटा गाइस, घरातलो वाज हाडून दिलता म्हाका. सो गायज ऍटलीस्ट आलिशा विश केली. सांगपा म्हणल्यार गायज म्हाका न्हू उडगास आसना. हॅपी व्हॅलेंटाईन डे आणि हॅपी व्हॅलेंटाईन डे टू यू गायज एज वेल. या हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे टू यू ऑल गाइस. कशे आहात तुम्ही सगळी? सजमता हाय म्हण बरी. ओके आणि असो एक वाज हाडून म्हाका गायज तुमकडे आती गिफ्ट गेलो. तुमकां हाती तरी काय मेळना, तुमकां उडगास ना. घरा एक वाज तरी आसतलो, तुमगे आंगणा एक फूल तरी जाल्लो आसतलें. ओके ते काडे आणि दियाय. ओके सांगपा आणि आमकां व्हॅलेंटाईन डे उगड आसले ना तितूलो कितें आमगे सदां व्हॅलेंटाईन डे गाइस. सो काल रात उडगास आहलो म्हाका बट सकाळ म्हणल्यार विसरलो. सदां व्हॅलेंटाईन डे तुका आनी व्हॅलेंटाईन डे आनी जायो डे. आणि गायज एक धाकटुलो किस दिल्या पुरो एश कोन मागीर तुमगे कोण व्हॅलेंटाईन आहा ते न्हू रिटर्न गिफ्ट मो जातले सॉफ्ट जातले सोमतेच. ओके सो गायज वचून म्हाका रिटर्न गिफ्ट पडलो. ओके आनी गायज हेज मुखार आमी कित कोत्ताय कित कोन्नाय ते तुमकां आमी मागीर दाखयतली. ओके सो हीत रावय आनी सदांचे भाशेन हो व्लॉग गेलो गायज एंड पुऱ्याचो ये. ओके सो समथींग इंटरेस्टिंग आहा ते तुमकां हांव मागीर दाखयतलो. आमी न्हू आयज व्हॅलेंटाईन डे प्लस कार्निवल स्पेशल आयज कितें ऑर्गनायज केलो आहा. ओके सो आमी थिंग वयतली. इट्स लायक अ पार्टी या आली. ओके सो आमी वयतली थिंगा बट गायज थिंग सो येता कोत्ता म्हणल्यार लेट जातलो न्हू. सो तो हांव न्हू आयज घालून पावपाना ते मागीर हांव फाल्यां ब्लॉगान घालतलो. ओके सो गायज मिस कोन्नाकाय मुगेलो फूल ब्लॉग चोय आयचोय आनी फाल्यांचोय बा. आनी गायज काल आमी लॉन्ड्री वचपा आहली न्हू मागीर लॉन्ड्री वचोंकू न्हय कित्याक मागीर टायम जालो. आलिशा म्हणून फाल्यां सोमते आनी जो कितें रोप आहा तो घालया मू. सो गायज हांवें न्हू आख्खे रोप घायलो आहा मुगेलो धुवपाक. ओके आनीक घालीत आहा आनीकूय आहा. सो सगलो एकठांय करून एक पाटीन आमी लॉन्ड्री व्हरतली. ओके सो गायज रोप आमी गेलो न्हू म्हणटले कितले काय मू. येस गायज आमी सोफाची जे थ्रू घालताय आमगे बेडशीटां ब्लँकेट्यो सगल्यो न्हू वॉश करपाक आयिल्ली. ओके सो होद वॉश करून हिंग दवरलो आहा चोय आनीक होद हिंगा दाखयता तुमकां चोय पोतयांकूय काण दवरलो आहा. ओके चोय पोतयां सगलो आख्खे टावल आमगेले धुवन दवरलो आहाय प्लस मिशनाकूय आहा चोय रोप ऑलरेडी घायलो आहा.
ओके सो ही जालो हा आणि हे फाटले आनीक लोट घालतलो आणि मागीर आमी वयतली लॉन्ड्रींग आणि गायज तुम जाणाय आसतले आमगेले बेड जे मोडलोले न्हू ते आमकां भायल्यान दवरलेले ओके सो ते अजून कोणें होईल ना गायज एक्चुअली ते व्हरपा येताय असो लोकोण मेळ्ळ्या दोन आय ते रोखडे वताय बट येल ना अशें सो या आनीक 2 दीस वताय जाल्यार आणि तेच भाशेन गायज होचो मॅट्रस ओके हो मॅट्रस खंयच काय म्हणटले तुमी जाणा आसतली जेन्ना आमगे बेड मोडलोली न्हू तो मॅट्रसूय आमी समतो चेंज करताय कित्याक न्हू हो किंग सायज मॅट्रस ओके आणि आता आमी बेड घायल ती डबल सो गायज हो न्हू आमकां भायर उडोवपा जाय आमगे गाडया जायना तो ऑन उडोवपा हो भायल्यान दवरल्या कोण ऑन नाय गायज आनीक जरी तर भायल्यान दवरलो आनी फुगोलो न्हू जाल्यार म्हाका दिसता 5-6 जाणां पयली उबारपा जावपा ना इतलो उदक पितलो न्हू उदक चिवोन घेतलो सो तेका लागून हिंगा दवरला आनी एनिका येयलो हा गायज बट ती वयतली घडी इवनिंग वयतली ते आयज आमगेले केसो इव्हेंट आहा तुमकां सांगिल्लो तो कार्निवल प्लस व्हॅलेंटायन सो तेंगेलो सावंड आहा ओके सो ते सावंड ऑर्गनायज करपा येयलो हा सो या एनिकाय गाडयां जातलो तो आमगे गाडयां जायना तेका लागून हिंगा आहा सो जेन्ना एनिका येतले न्हू तेन्ना आमी तो ऑन उडयतली आनी इन केस तें बॅडींग होईल ना न्हू जाल्यार मागीर तें बॅडींगूय ऑन भायर उडयतली ओके सो सद्या आमकां आमी न्यू मॅट्रस ऑर्डर केल्लो सो तो ऑलरेडी घायला आमी आमकां न्यू ओके सो उरलो तुमकां मागीर दाखयता गायज काम आहा म्हाका जाय तें ओके सो मेळया तुमकां माशोकतान आनी तेच भाशेन गायज न्हू आमी आयज मिन्स करतली ओके सो आमच्या तो स्ट्रेस कसो वाडलेलो तो हांवें न्हू मातशें काण हितून घालून दवरला उदकाक मातशें फुगपाक ओके मातशें आयस आहा तेजो सो या मातशें कोत निवडो आनी तेका मागीर मिन्स करतली ओके सो हांव करतलो आलिशा करतलो जाल्यार एक्चुअली गायज मिन्स करपा व्हडलें कांय ना आमको ग्रीन मसालो जाल्यार आहाच सो थोडोसो मसालो उडोवन बरें हंड मान घडे हांव करीत ओके तुमकां मागीर दाखयता हांवूच जाल्यार दाखयतलो तुमकां आनी आलिशाकूच जाय आलिशा दाखयतलो तुमकां ओके सो गायज रेसिपी म्हण न्हू बेश्टें बारीकशें दाखयतलें आमी कितको करता तो ओके टायगर कितको न्हिदोना आहा तो सो बरो न्हिदोला सोफाचेर वॉट हॅपन माय पूत वॉट हॅपन नॉट फिलींग वेल सो गायज टायगरा केसो जॅम मात तो ओके आनी गायज आलिशा गेलो हा किचनाक ओके ते मिन्स करपा गेलो हा ते तुमकां बारीकशें दाखयतलें आमी मिन्स कितको करताय तो एक्चुअली रेसिपी म्हूण दाखोवपा ना तें बट बारीकशें दाखयतलें सो आमगेले लंच आयज मिन्स आसतलो ओके आनीक हांव नको इदर पुलाव हो ना जाल्यार ब्रेडा पडून खातली ओके आनी सो तेच भाशेन गायज म्हगेले टायगराक काय बरो न्हिदलो तो से वॉट हॅपन यू डोंट वांट टू से गुड आफ्टरनून से गुड आफ्टरनून सो गायज आयज गुड आफ्टरनून म्हणना उठवलो से गुड आफ्टरनून एवरीवन ओके गायज या आतां किचनाक आनी दाखोवया तुमकां आलिशा कितें करता आलिशा करता आपल्या गेले मिन्साचे सगळी रेडी ओके गायज सिंपल आणि फास्ट जेन्ना तुमी बिझी आसताय तेन्ना द बेस्ट वे इज टू प्रिपेअर ग्रीन मसाला एंड कीप आनी मागीर फास्ट जाता ओके सो आमगे दाखयता आमी फास्ट करताय ते ओके क्विक झटपट मस्के उतर न्हू कटिंग बा हेल्प करपा जाय गो नाका ऑलरेडी कोण धरले दायज तेगे सगळे मिशनरी आहा तेगे तुम जाणाय ते अशे पयले आनियन जात ते गेलो सो जायत भाशेन जायना कास्तीक आसते का ते प्रेस करपाक मागीर ओके सो गायज सो ते उरलो सगळे रेडी करता आनी मागीर आमी तुमकां दाखयता आमी मिन्स कितको करताय तो for the starters shall we show the marination of it या so आमी 5% घेताय गायज ओके मीन्स तेका चड फॅट आसना कित्याक मस्ती चड लायक ना फॅट मरे यस आनी तितून घालता इल्लें मीठ गायज एज पर युअर टेस्ट सॉल्ट तुमकां जाय तशें करून आनी आय थिंक आमी सदां मातशें ओयणी करताय कित्याक मागीर म्हाका नाका हार जालोले मीठ जाय जाल्यार घालूं जाता गायज आनी आलिशागे हात मातशें व्हडलो मिठा कडेन नो उणें उणें ओके उणें आणि तितून घालता आमी इल्लीशी हल्दी गायस हल्दी इम्पॉर्टंट व्हॉट यू से लावर नाल्यार तो डिफरंट स्मेल येता ओके आणि आमी 1 टेबल स्पून घालताय तितून जिंजर गार्लिक पेस्ट ओके मातशें सुपेजो घाली आयलो आणि व्हॉट विल डू पुलाव आफ्टर या आणि हाफ लायम ओके कित्याक मसाला लायम आसता न्हू गायस तेका लागून सो आमसाण आय मीन आसता न्हू तेका लागून आमी हाफ लायम घेतले जाय जाल्यार मागीर घालूं जाता कितें म्हणटा लागून यस आणि गायज ऑलरेडी आमी न्हू हांडी दवरल्या हिंगा एक पुलावाक आणि एक मिन्साक ओके आणि मिन्साक ऑलरेडी ऑयल घायलो हा सो गरम शिजोवन दवरल्या गरम जावपाक
ओके सो तो मिन्स बरो करूया मिक्स. ऍक्च्युली मस्ती दाखयत म्हणटालो. ऍक्च्युली गाईज न्हू हांव करपा आहलोलो बट आज व्हॅलेंटायन डे न्हू आली म्हणलो नाका लाबर हय तूं करनाक खंय लाबर हय नॉट रियली. लाबर हय आपण करता टुडे इज व्हॅलेंटायन डे आपण तुका स्पेशल मिन्स करत हय. Guys, I 1.5 tablespoon ginger garlic घायला. ओके कित्याक आमचो वास लायक जायना न्हू रे मासा येता तसलो. ओके सो हें दोत्तोलें हॉण जावन मागीर हें हॉण्णा घालपाचें. सो मातशें लावन दवरलो तेका. आता नेक्स्ट स्टेप आमगेली हंड मारपाचे ओके. ही हांडी काडून आडकोळेस कर म्हाका. ओके काड. आता पुलाव करपा समतो सगळं. सो गाईज आलिशान गायलो कितें भायर तो पियाव या and then what you put chilies चिली स्ट्रेट अवे. ओके आणि चिलीज गायले. सो गाईज हंड बरें जाय न्ही आणि हंडा कितें बटाटे नो एक पट हें जावन मागीर पोटेटो घालपाचे आनी मिन्स घालपा समतें शिजोवन दवरपाचें मातशें वर. ओके सो गाईज दाखयताय तुमकां आमी केन्ना केदो कितें घालताय ते ओके. सो सद्या आलिशा घालता टमाटा. सो गायज जेवण टेस्टी जातलें न्हू जाल्यार हॉण बरें करून भाजू जाय. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक पासेस आसूं जाय गायज हॉण्डा ओके. सो म्हाका सदां लायक हांव जाय तो हॉण भाजता आनी तेदोना हॉण बरें जालें जाल्यार जेवणा टेस्ट बरो येता ओके. सो मुगे टीप सदां वॉट यू से लावर आनी मस्ती सदां म्हणटा हॉण स्लो भाजू जाय पासेसान बरें. आणि गाईज आयज आमी पुलाव पुजार करतले तांदूळ नाव कितें तेजे सूर्या न्यू म्हूण हाडले गायज आमी. न्यू तांदूळ आमी फर्स्ट टाइम घेयले. Yeah, सो सूर्या बासमती रायस गाईज तुम जाणा आसता लास्ट टाइम आमी टेस्को गेले तेदो घेयले ऑफराचेर आमगे जाल्यार तो व्लॉग फुल चलता जाल्यार तुमकां खबर आसता गायज. ऑफराचेर आहलो ओके. सो सूर्या आयज ट्राय करूया तेज पुलाव करून. Now I was telling them हॉर्न में जरी तर बरे स्लो पासेसन भाजू जाल्यार जेवण टेस्टी जाता म्हूण. या ओके सो पिया बाबा हें जाता हांव मागीर टोमॅटो घालतले तो तुमकां प्रोसेस दाखयता नेक्स्ट ओके. सो गायज मुगे आतां ऑनियन बरो भाजला ओके. आतां हांव तितून टोमॅटो घालतले. सो गायज हिंगा आतां मुगे बरें हॉर्न जाला ओके. सो आतां हांव तितून मिन्स घालतलें बरो मिक्स करता आनी मागीर पोटेटोय घालता हांव तितून आनी बरें शिजोवन दवरतलें बंद करून. सो हांवें गायज बरें मिक्स केला मिन्स हॉण्डा आनी आतां हांव पोटेटो घालता ओके सगळे. आनी हांवें बरें ते बारीक कातरले चड मोठे केले नाय ओके. सो हांवें बरें 5-10 मिनट्स अशें शिजयता ते आनी मागीर तितून ग्रीन मसाला घालतले ओके. अशें रेडी तेलान दवरला. सो गायज मिन्स बरो शिजता म्हणल्यार दुसऱ्या वदान हांव पुलाव करपाक लागता ओके. गायज पुलाव आनी तुमकां रेसिपी दाखयना ओके कित्याक सगळीं जाणाय न्हू बट हांव सदां होल स्पायसीस एक्स्ट्रा घालता जेन्ना पुलाव करता तेन्ना कित्याक तो टेस्ट येवपा जाय न्हू आनी तें कांय ना न्हू ओके तेका लागून. आनी पयलीं बरें भाजता होल स्पायसीस आनी मागीर हांव पियाव घालता. ऑल्सो गायज हॉर्न पण बरें भाजल जाय. अगेन सांगलो तुमकां हांवें ऑर्डरूय हॉर्ना सदां स्लो फ्लेमीचेर बरें भाजल जाय तें ओके. ब्रावन जावपाक जाय बरें. आनी मुगे पुलाव रेशो 1 कपा 1 पियाव घालता आनी 1 टमाट घालता ओके. आनी 3 मॅगी आमगे गोंयच्यो हिंगाचे ते क्यूब मेळटाय ते हांव युजली ते क्यूब यूज करता. त्यो ना जाल्यार मागीर गोंयचे हाय मुगो त्यो यूज करता. गायज जायत जाण न्हू टोमॅटो घालनाय. म्हणजे सिस्टरीनलो लेगून घालना टोमॅटो मस्के पॉयंट बट हांव घालता ओके. सो हांवें टोमॅटो घेयला आनी सदां हांव 2 चिली उडयता हांवें ओके हॉण्डा. आनी हांव प्लेनूच दवरता गायज. इल्लो हल्दी घालतलें कित्याक हितून हांव पीस घालपाना ओके. ग्रीन पीस घालपाना हांव तेका लागून प्लेनू करतलें कित्याक हांव मिन्सान पीस घालतलें ओके तेका लागून. सो सिंपल करता पुलाव. आनी गायज आनी एक डिश करता हांव करता ट्युना सॅलड ओके. तेंय दाखयता तुमकां. एक्चुली सिंपल तेंय बट मुगे आनी मस्के फेवरेट. सो गायज आतां हांव घालता हितून थोडे ग्रीन पीस ओके. थोडे घायले चड घायना कित्याक मस्ती चड लायक जायना गायज तेका लागून. आनी आतां हांव घालतलें तितून ग्रीन मसाला. सो आतां 3 टेबल स्पून्स ग्रीन मसाला घालता ओके.
आणि एक 10 मिनिट्स शिजोवपाचो आनी मागीर जालो. आनी सॉल्ट बा चॅक कराय गायज. जर तर सॉल्ट बा तुमकां उण दिसले जाल्यार तुमी घालपाचे. ओके, सो दाखय तुमकां आतां परते शिजोवपा दवरता एक 10 मिनिट्स. ओके, आनी मागीर जालें. सो गाईज फायनली आलिशान केलो हिमो रेडी. ओके, आय मीन जाता रेडी नो. सो गाईज जालो नियरली डन. ओके गाईज चोवपाक शकता वचो हिमो. ओके, आनी तेच भाशेन पुलाव दाखयता तुमकां. वचो गाईज पुलाव. ओ माय गॉड, आखी स्टीम येयली दोळ्यांचेर. सी गो तो हेराफेरी परीश रावले असो. ओके गाईज तुमकां दाखयता. ओके, हे मातशें ऑन करता. सो गाईज हे वचो हिमो. ओके, ऑलमोस्ट जालो तो. मातशें तो सुकपा जाय न्हू हाली. ओके, टेस्ट करून तुमकां हांव दाखयता. मातशें जाय न्ही. आय कीप इट ओपन. ओके, आनी तेच भाशेन गाईज पुलाव. ओके, गुणावपा जाय आनी चाड मारूंक जाय. गाईज बरो वास येयला पुलाव. आनी हे आलिशान बरो गिफ्ट केलो म्हाका थंय व्हॅलेंटायन डे पुलाव. आनी प्लस तांचो ट्युना सॅलड करता. ओ माय गॉड, यमी यमी. सो गाईज ऑलरेडी येयली म्हाका तोंडा उदकां. ओके, सो से गाईज आलिशा न्हू आतां एक्सपर्ट जाला रांदपाक सारकें. आनी रांदपा लागल्या तें सोडना सारकें. चॉपिंग बोर्ड आनी सुरी गाईज तें आतांकू घेवन न्हिदता रातीची. ओके, सो गाईज ट्युना सॅलड करता आमी 2 टीन घेयले. ओके, 2 onion, 2 tomatoes, 2 chilies, 1 lime आणि इल्लीशी कोथमीर. सगळे घालपाचे, मिक्स करपाचे. थोडे सॉल्ट स्प्रिंकल कराय तुमका जाय तशें. आणि जाय जाल्यार थोडे पेपर पावडर यूज करू जाता कोणा जाय जाल्यार आनी स्पायसी. बट दॅट्स इट गाईज. ट्युना सॅलड रेडी. सगळें रेडी जाता गाईज. बट मगे अजून रोप रेडी जायना वचय. ओके, आतां आमकां लॉन्ड्रीकूय वचपा जाय. सो 2 मिनट उरले. ओके, सो हे जालें म्हणटरी आमी पयलीं जेयतली ओ मागीर गो. ओके, सो गाईज पयलीं आमी जेयतली आनी मागीर आमी लॉन्ड्री वयतली. ओके, सो गाईज फायनली आमगेलें जेवण जालें रेडी. ओके, तुमकां दाखयता बुगलेन. ओके, आलिशान केला बरें ट्युना सॅलड. ओके, आनीक मिन्स आनी पुलाव. गाईज सांगपा म्हणल्यार गाईज हो रायस न्हू पुलाव कोंता येना. ओके, चिकट टेस्ट जाता. बरें जायना पुलाव तेजो. बट डेली यूज ओके तो तुमकां रायस बा करपाक. ओके, सो कोण तर घेयल जाल्यार पुलाव यूज करना काय बोन न्हू पुलावाक न्हू. सो येस गाईज आतां आमी आमगेलो लंच कोत्ताय. सो टेस्ट करून चोया केस चलता मिन्स आनी हे. उस गाईज गरम आहा. बूट येता. सो गाईज थोडोसो टेस्टूय करून सांगया तुमकां केस चलता. दिस इज गाईज व्हॅलेंटाईन डे स्पेशल. या आलिशान सारे स्पेशल केला. सो मूवी घालतो आता. ऍक्च्युली ना घालचे ना लागू असं नाही लॉन्ड्री. नो, हाऊ इज इट? It's nice guys, but only thing is pulav मातशें चिकट आसतलो. ओके, अदरवाइज टेस्ट बरो आहा. ओके, सो आतां आमी आमगेलो लंच कोत्ताय आनी तुमकां मागीर मेळटा. ओके गाईज आतां आमी आमगेलो लंच केलो. ओके, आनी आतां करुया आमगेलें काम. ओके, दाखयता तुमकां हांवें कितू रोप दिलो आहा तो. सो गाईज हे पोतयां एक आहा. ओके, फूल ते पोतयां आहा तेय आनी तेय. ओके, सो गाईज हो आयचो रोप दिला आनी आतां घालया तो गाडयांक. सो गाईज हांव न्हू करिजा येयला. ओके, आनी हांव घेवपा येयला मातशी व्हॅलेंटायन्स गिफ्ट. युजली हांव तेका केन्ना व्हॅलेंटायन्स डे गिफ्ट दिना. सो तेका जाय आसलेलें कॅमेरा. ओके, द DJI कॅमेरा. सो हांवें म्हणलें दीस इज द बेस्ट टायम टू गिफ्ट हिम दॅट कित्याक तेका जाय आसलो न्हू तेका लागोन. ओके, सो हांव आतां घेवपा येयला तो. ओके, आनी हांव तेका गारोन दितोलें सो दॅट मागीर तेका ही खबर ना न्हू तेका लागोन. सो तेका हांव गारोन मागीर दितोलें मागीर दाखयता तुमकां. ओके, तेगे रिएक्शन. सो गाईज बॅड लक, तो कॅमेरा स्टॉका आसोना. बट हांवें नेक्स्ट डे डिलिव्हरी मागल्या तेंकोडें. सो हाल मेळटलें. ओके, आनी बट आय वील गो एंड टेल हिम आनी तेगे रिएक्शन चोवया. आय फील बॅड बिकॉज I was happy कित्याक तेका दिवपा जाता म्हूण. बट लायक यू नो, बट तेंका ना खूंय स्टॉकान. हाफ एन आवर पयस वचपा पडटा म्हाका कलेक्ट करपा दुसरे कडेन. आनी टायमूय ना कित्याक हांव मातशें भायरूय सरपा न्हू तेका लागोन. सो आय वील गो एंड शो हिम आनी सांगता अशें जालें म्हूण.
कितें हालयतलो ओके आय रियली डोंट नो म्हाका सरप्रायजच दिवपा जाय आसलो तेका बट इट्स फायन आय जस्ट टेल हिम दॅट आय बॉट इट फॉर हिम कित्याक म्हणटलो खूंय गेले एक्चुअली गायज लॉन्ड्री वचपा आसलो हांव आको रोप घेवन लेट्स सी वॉट हॅपन्स ओके ओ टायगर गायज एक चोय हिंग न्हिदोन आहा आनी हेचो एकलो हिंग न्हिदोन आहा ओ मस्सी लाव आ कित रे एडिटींग कोन थिंगा न्हिदोन आहा काय म्हणू आनी म्हाका एकल्यान धाडला लॉन्ड्री बंद या वेर इज योर फोन check your phone I send you something Osmo Pocket 3 Ultra action camera expected tomorrow. I went to get you your DJI. I took Valentine's gift, Dupa, but it was out of stock, and he was telling me to go to Bracknell, which was like 17 miles, re, nearly half an hour. I'm like traffic ba mettoli tekla. How is it? I wanted to surprise you. That's why I went. Laundry bahana che gele. So guys, it's a expected day tomorrow. He booked it then for me. He said, happy? किती मोठा आहे Happy Valentine Day. आणि मग गिफ्ट रे जम्मत तो भाजी भी आणता ऑनलाइन किती घेते हा यू हॅपी विथ दिस गाय जाऊन मुगेलो एडिटिंग करतालो आणि ऍक्च्युली हांव ते सायडी वचून न्हिदता मग ते सायडी टायगर आपण न्हिदोन आहा होय दाखवेल तेंकां म्हाका थिंगाच जेम लागलो काय म्हणल्यार असं माश उठतलो बरो आहा तूं हांव थिंगसान येता म्हणल्यार लॉन्ड्री बंद या म्हाका दिसता रोप न्हू पत्तरी स्पिन घालून हालवरो पडटलो ना तसो गान भोंवपाचो बरें जालें आमकां आनी ब्लँकेट आहाय मुगे सो यू हॅपी विथ युअर थिंग गिफ्ट बट इट वॉज रियली सॅड कित्याक म्हाका तो जाय आसलो तेका दिलोलो आय लायक आंट बरो ओपन करता म्हण आसलो हांव तेजे बारबो बट ओके हाले तो खूंय मागीर तुमकां हाल्या व्लॉगाचेर दाखयताय गायज ओके सो गायज तुम्ही चोयलो आसतलो म्हाका हांव न्हिदलो आसलो तो आनी एक्चुअली गायज हांव न्हू एडिटींग करतालो आलिशान सांगिल्लें म्हाका तूं एडिटींग कर मू आनी हाली लास्ट बीट दवरया मू मागीर सोमतें एड तुका करपा व्हरपाचें म्हाका असो जाय आसलो सरप्रायज हाडव तुका एड म्हाका दवरला हांव म्हणटा एड म्हाका हिंग दवरला घरा कडेन हांवें म्हणलें बरें जालें हांवें बेग बेगीन एडिटींग केलें जम्माली आनी ना हांव रावतलो म्हणजे रावत रावता तूं क्लिप धाड म्हणटा न्ही गो म्हाका लास्ट बीट एड करपाक लॉन्ड्री हे म्हाका लास्ट बीट खंय आपण तूं क्लिप धाडटा तूं खंय तें एड कर आनी रेडी कर आनी धर सो गायज हांव केलें एक एक क्लिप येना म्हणल्यार हांव थिंगा न्हिदलो ओके सो हेणें उठयलें म्हाका आनीक हय सरप्रायजूय दिल्लें सो थँक्यू वेलकम ओके Because गायज it's something, it's needful for you. That's why. आनी गायज आणि आनी सांगला हांव युजली म्हणल्यार गिफ्ट करनाय न्हू रे एकमेका व्हॅलेंटायन्स डे ना 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 आनी गायज आनी कांय ना दाखोवपाचें कित्याक न्हू आमकां वचपा जाय हिंगा पार्टी वचपा जाय तुमी सांगिल्लें ते भशेन केदो सो आमकां कार्निवाल आनी व्हॅलेंटायन पार्टी टुगेदर ती एक इव्हेंट आहा सो आमी थिंगा वचपाचें ओके आनी हो ब्लॉग मागीर आमी फाल घालतली न्हू ओके सो गायज आतां आमकां वचोन रेडी जावपा जाय हांव न्हांवन फ्रेश बा जाय नासलो बट आलिशा वचपा जाय फ्रेश जावपाक ओके आनी आमी रेडी बा जाता म्हणल्यार टायम जातलो सो गायज समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब बी कराय थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां आमगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय